नमस्कार, हांव सविता तळेकर। आयज आमी एक नवी व्याकरणीक संकल्पना जाणून घेवया, ती म्हळ्यार वचन आनी ताचे प्रकार। वचन आनी ताचे प्रकार त्या संदर्भान कांय देखी पळोवया। बायल, चलो, मूय, माजर। बायल, चलो, मूय, माजर ही नांवां। अशा ह्या नांवांक व्याकरणांत नाम अशें म्हणटात। तर फुडें आनी कांय देखी पळोवया। बोकडी उबी आसा, घरे खावपाक दवरल्यात। विमान खूब व्हड आसा, घोडे धांवतात। मुदयो पळोवपाक सुंदर दिसतात। नखेत्रां मळबांत चकचकतात। वयल्या वाक्यांनी बोकडी, घरे, विमान, घोडे, मुदयो, नखेत्रां ही नामां बारीकसाणेन पळयलीं जाल्यार ती संख्येन एक वा एका परस चड आसात अशें दिसता। तर व्याख्या पळोवया। व्याकरणांत संख्या वा आंकडो ह्या अर्थान वचन ह्या उतराचो उपेग करतात। शब्द वा उतराच्या ज्या रुपा वयल्यान ताचो एक वा एका परस चड असो बोध जाता ताका वचन म्हणटात। आतां आमी वचनाचे प्रकार पळोवया। त्या संदर्भान कांय देखी पळोवया। रेडो, कोमो, बावली, सूय, खोरें, घोसाळें। रेडो, कोमो, बावली, सूय, खोरें, घोसाळें ही उतरां बारीकसाणेन पळयलीं जाल्यार ती संख्येन एक आसात असो बोध करतात। तर व्याख्या पळोवया। शब्द वा उतरांच्या ज्या रुपा वयल्यान ताचो संख्येन एक असो बोध जाता ताका एकवचन म्हणटात। तर आतां आमी वचनाचो पयलो प्रकार पळयलो तो म्हळ्यार एकवचन। आतां फुडल्या प्रकारा कडेन वळुया। त्या संदर्भान कांय देखी पळोवया। रेडे, कोंबे, बावल्यो, सुयो, खोरीं, घोसाळीं। रेडे, कोंबे, बावल्यो, सुयो, खोरीं, घोसाळीं ही उतरां बारीकसाणेन पळयलीं जाल्यार ती संख्येन एका परस चड आसात असो बोध करतात। तर व्याख्या पळोवया। शब्द वा उतरांच्या ज्या रुपा वयल्यान ताचो संख्येन एका परस चड असो बोध जाता ताका बहुवचन म्हणटात। तर वचनाचो दुसरो प्रकार आमी पळयलो तो म्हळ्यार बहुवचन। आतां आमी एकवचनी नामां लिंगा प्रमाण बहुवचनांत कशे तरेन बदलता तें शिकुया। त्या संदर्भान कांय देखी पळोवया। माड हें पुरुषलिंगी एकवचनी नाम, तें मोन्या अ स्वरान सोंपता। माड बहुवचनांत माड अशेंच उरलां। हात हें पुरुषलिंगी एकवचनी नाम, तें मोन्या अ स्वरान सोंपलां। हात बहुवचनांत हात अशेंच उरलां। रूख हें पुरुषलिंगी एकवचनी नाम, तें मोन्या अ स्वरान सोंपलां। रूख बहुवचनांत रूख अशेंच उरलां। तशेंच कीर हें पुरुषलिंगी एकवचनी नाम, तें मोन्या अ स्वरान सोंपलां। कीर बहुवचनांत कीर अशेंच उरलां। माड, हात, रूख, कीर ही पुरुषलिंगी एकवचनी नामां अस्वरान सोंपल्यांत। तांची बहुवचनी रुपां माड, हात, रूख, कीर अशीं अस्वरानूच सोंपल्यांत। अस्वरान सोंपपी पुरुषलिंगी एकवचनी उतरां बहुवचनांत अस्वरानूच सोंपतात। फुडें आनी कांय देखी पळोवया। मेणवात हें स्त्रीलिंगी एकवचनी नाम, तें मोन्या अ स्वरान सोंपलां। मेणवात बहुवचनांत मेणवाती अशें जावन ई स्वरान सोंपलां।
पाल हें स्त्रीलिंगी एकवचनी नाम तें मोन्या अ स्वरान सोंपलां. पाल भोववचनांत पाली अशें जावन ई स्वरान सोंपलां. सायकल हें स्त्रीलिंगी एकवचनी नाम तें मोन्या अ स्वरान सोंपलां. सायकल भोववचनांत सायकली अशें जावन ई स्वरान सोंपलां. तशेंच केळ हें स्त्रीलिंगी एकवचनी नाम तें मोन्या अ स्वरान सोंपलां. केळ भोववचनांत केळी अशें जावन ई स्वरान सोंपलां. मेणवात, पाल, सायकल, केळ हीं स्त्रीलिंगी एकवचनी नामां अ स्वरान सोंपल्यांत. तांचीं भोववचनी रुपां मेणवाती, पाली, सायकली, केळीं अशीं ई स्वरान सोंपल्यांत. अ स्वरान सोंपपी स्त्रीलिंगी एकवचनी उतरां भोववचनांत ई स्वरानूच सोंपतात. फुडें देखी पळोवया. झाड हें अलिंगी एकवचनी नाम तें मोन्या अ स्वरान सोंपलां. झाड भोववचनांत झाडां अशें जावन आ स्वरान सोंपलां. फूल हें अलिंगी एकवचनी नाम तें मोन्या अ स्वरान सोंपलां. फूल भोववचनांत फुलां अशें जावन आ स्वरान सोंपलां. शेत हें अलिंगी एकवचनी नाम तें मोन्या अ स्वरान सोंपलां. शेत भोववचनांत शेतां अशें जावन आ स्वरान सोंपलां. तशेंच पान हें अलिंगी एकवचनी नाम तें मोन्या अ स्वरान सोंपलां. पान भोववचनांत पानां अशें जावन आ स्वरान सोंपलां. झाड, फूल, शेत, पान हीं अलिंगी एकवचनी नामां अ स्वरान सोंपल्यांत. तांचीं भोववचनी रुपां झाडां, फुलां, शेतां, पानां अशीं आ स्वरान सोंपल्यांत. अ स्वरान सोंपपी अलिंगी एकवचनी उतरां भोववचनांत आ स्वरान सोंपतात. वयर दिल्लीं उतरां अ स्वरान सोंपपी एकवचनी पुरुषलिंगी, स्त्रीलिंगी आनी अलिंगी उतरां तीं भोववचनांत कशे तरेन बदलतात तें पळयलें. अशेच तरेन नामाचें वचन स्वरा प्रमाण आनी लिंगा प्रमाण बदलत रावता. आतां आमी आनीक कांय देखी पळोवया. राजा हें पुरुषलिंगी उतर एकवचनांत आ स्वरान सोंपलां. तें भोववचनांत राजा अशें उरून आ ह्याच स्वरान सोंपलां. हती हें पुरुषलिंगी उतर एकवचनांत ई स्वरान सोंपलां. तें भोववचनांत हती अशें उरून ई ह्याच स्वरान सोंपलां. चिकू हें पुरुषलिंगी उतर उ स्वरान सोंपलां. तें भोववचनांत चिकू अशेंच उरून उ ह्याच स्वरान सोंपलां. कावळो हें पुरुषलिंगी उतर एकवचनांत अ स्वरान सोंपलां. तें भोववचनांत कावळे अशें जावन ए ह्या स्वरान सोंपलां. फुडें पळोवया. तोपी हें स्त्रीलिंगी उतर एकवचनांत ई स्वरान सोंपलां. तें भोववचनांत तोपयो अशें जावन अ ह्या स्वरान सोंपलां. पिशवी हें स्त्रीलिंगी उतर एकवचनांत ई स्वरान सोंपलां. तें भोववचनांत पिशव्यो अशें जावन अ ह्या स्वरान सोंपलां. जळू हें स्त्रीलिंगी उतर एकवचनांत उ ह्या स्वरान सोंपलां. तें भोववचनांत जळवो अशें जावन अ स्वरान सोंपलां. तशेंच गाय हें स्त्रीलिंगी उतर एकवचनांत अ स्वरान सोंपलां. तें भोववचनांत गायो अशें जावन अ स्वरान सोंपलां. फुडें तांती हें अलिंगी उतर एकवचनांत ई स्वरान सोंपता. तें भोववचनांत तांतयां अशें जावन आ ह्या स्वरान सोंपता. चेडूं हें अलिंगी उतर एकवचनांत उ स्वरान सोंपता. तें भोववचनांत चेडवां अशें जावन आ ह्या स्वरान सोंपता. तवशें हें अलिंगी उतर एकवचनांत ए स्वरान सोंपता. तें भोववचनांत तवशीं अशें जावन ई स्वरान सोंपता. तशेंच तोर हें अलिंगी उतर एकवचनांत अ स्वरान सोंपता. तें भोववचनांत तोरां अशें जावन आ ह्या स्वरान सोंपता.
तर आयज आमी वचन आनी ताचे प्रकार पळयले, ते म्हळ्यार एकवचन आनी बहुवचन। तशेंच पुरुषलिंगी, स्त्रीलिंगी आनी अलिंगी एकवचनी उतरां बहुवचनांत कशे तरेन बदलतात तें शिकलीं। वचन आनी ताचे प्रकार तुमकां बरे तरेन समजले आसतले अशी आस्त बाळगिता। देव बरें करूं।